दर्यादेग वाठारांतलो पर्यटन मोसम ओलगलो. पर्यटक आपल्या घरा वचपाचे वाटेक लागल्यात. उबाळ सोंसू नजो इतलो वाडला म्हणटकच पर्यटक थंड हवेचे सुवातेचेर वचपाक लागतात. ताका लागून कानोळे, कळंगूट आनी बागा दर्यादेग वाठारांतल्या वेवसायिकांनी पॅकअप सुरू केला. सरकारान आनी गोंय प्रदूषण महामंडळान शेक वेवसाय बंद केल्ल्यान अंदू वर्साचो शेक वेवसायान कांयच फायदो जावंक ना. ह्या वर्सा व्हडा प्रमाणांत लुकसाण जाला अशें ट्रेडिशनल शेक ओनर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष मॅन्युअल कार्डोजून सांगले. Business was not so good. Only I think this year the shack owners have done the business only in the month of December and January. Then it happened so due to some court case. The government and the pollution has sealed all the shacks in April. It's a funny thing. Though the court order has said those who have all the licenses should not be sealed, but still till today is 1st of June and our season is getting over as got yesterday 31st of June. Till today pollution department has not even opened the seal today. So हे तर अशें तर आसलेलें जाल्यार तेणेन ती बाकीची पळय लायसन आमकां काडूंक सांगली ती काडूंकूच नाका आसलेली. सांगूंक जाय आसलेलें की आतांच तुमी डिसमेंटल करा म्हणून. आफ्टर स्पेंडींग ऑलमोस्ट 1 lakh they have not yet opened the shack owners this thing shacks. So what is the use? आनी गव्हर्मेंट हाचेर तो कांयच हें करिना. तांकां पडलेलेंच ना, खंयच्याच डिपार्टमेंटाक पडलेलें ना. This time when it was sealing, 3 departments were involved. One is tourism, one is pollution control, and the other one was collector. Now everyone is passing the buck on each other. तो म्हणटा की आपल्याक फक्त सील मारूंक सांगले, आपल्याक सील काडूंक सांगूंक ना. ट्युरिजम म्हणटा की सील आमी मारूंक ना, तुमी पॉल्युशन पळोवचो वचो. सो अशें हेणी घुवणान आमचे 2 म्हयने जे आसा ते कोबाद जाले. पयलींचे भशेन आतां सीजन ना. सीजन आसता 6 म्हयन्याचो, पूण त्या 6 म्हयन्याचो आतां म्हाका दिसता सीजन ह्या 2-4 वर्सां फकत तुका 1 वा 1.5 म्हयन्याचो सीजन जाता. विदीन दॅट 1.5 month तुवें कितें आहा तें तुजें काडूंक जाय. आय थिंक it's a very very sad story of the shack owners.